नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात आदले मंत्री, बाणावलेचे आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी चेचिल अलेमाव. चेचिल बाब, वेलकम टू द शो. आणिक यू नो वाय यू आर हियर. I don't know. यू डोंट यू डोंट नो म्हणप म्हळ्यार सामकी फकाणाली. I don't know why I'm here. You You just are- called me for the head on, I came. I called you, you came. That's very, very, very gracious of you. But गोंयकाराक एक गजाल सामकी जाणून घेवपाक जाय की चर्चिल रायट नाव लुक्स मोर लॉयल टू बीजेपी देन एनसीपी. I'm not loyal to BJP. मागीर कितें तर हें गणित. हांव BJP लॉयल ना. हय. हांव एक मनशाक डॉक्टर प्रमोद सावंत पळय म्हणटा तेका प्रेज केलें. फकत तो बारीक समाजाचो भुरगो हे स्टेटीक पयलेच फावटी आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकार हाडल्यान तो चीफ मिनिस्टर जाला आनी तो बरें काम करता. हांव BJP म्हूण न्हू, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता. डिस्क्रिमिनेशन ना, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तांकां सेपरेट करना, जाती वाड करना, कास्ट सिस्टम करना, बरें काम करता. पयलींची करताले, पयलींची जायत करताले जालां न्हू, करताले म्हणटा. जायत जालां, कास्ट सिस्टम, जायत जालां. रिलिजियस सिस्टम सगळें करताले. गोंयान बारीक समाज खंयचो मायनॉरिटीचो आनी खंयचो जालो न्हू चीफ मिनिस्टर, ताका सुसेगाद नासना, ताका सुसेगाद काम करूंक कोण दिना. पूण जरी तरी दुसरेच तरी जाले जायत तर ते सुसेगाद काम करता, ते कोणाचें कांय विचारना बी कांय ना. पण म्हाका सांग, कशें कोणें सुशेगाद काम केल्लें? आतां आमचो संपलेलो पारेकर, हय. आनी सुशेगाद काम केलें. तो आतां ऑडिटर जाल्लो. हय. जे आतां कोण पळय बॉब माताई ते तेजे बरें आशिल्लें न्हू, तेगे गोवोरमेंट आसना तेन्ना कितें प्रॉब्लेम जाल्लें पण ना. सुशेगाद काम कोणी तूं केल्लें? म्हाका हेजी आन्सर दी. ना तूं म्हाका सांग, तेन्ना- सुशेगाद काम कोणी केल्लें? पर्रीकार हांव कितें फर्स्ट टायम सीएम जालो तेन्ना 2005 ताचे जेन्ना गव्हर्नमेंट उडयलें हांव ते गोवोरमेंट तेन्ना तुयी गव्हर्नमेंट उडोवपाक हांव आशिल्लो. गोवोरमेंट कोणी कोणाक सुशेगाद काम करपाक दिला गोंयांक? गोवोरमेंट उडयलें कांय ना. हांव कितें म्हणटा, जे आज बॉब माताय पळय ताजें येवया आमी. ते 2.5 वर्सांत तेजे बरोबर काम केलें तेन्ना कांय प्रॉब्लेम आसना. आतां प्रॉब्लेम जालें. आतां तुगेले हें जालें कितें म्हळ्यार तेका लायक मायंडेड पीपल. तर हांव NCPचेर निवडून येयलां. हांव 2 जाणांक इंडिपेंडंट घेवन काँग्रेसी बारा गेलो गव्हर्मेंट करपाक. तेन्ना हे लायक मायंड आसूं नाका म्हणटा हांव. तेन्ना कित्याक येवना लायक मायंड आसले काँग्रेसी बराबर. तेन्ना कित्याक पारेकार बारा येयले? म्हळ्यार सिंपल क्वेश्चन. तेन्ना पारेकार बारा कितें येयले? त्या तर तिका येयल्ले तेन्ना जाल्यार गव्हर्मेंट जावन गेला. पूण तुका हायद्या पडटा तेन्ना तुवें धांवपाचें, हायद्या पडटा तेन्ना रडपाचें, अशें कितें आसता? पॉलिटिक्स म्हणटा न्हू, पॉलिटिक्स पळय म्हणटा तेच एलिगेशन तुजें करता. म्हजेर कितें करता म्हाका कितें कळ्ळें म्हाका सांग मरे. ते म्हणटा तूं तुजो फायदो आहा म्हणटा ह्या म्हजो हांवें केसो गव्हर्नमेंटाच्या फायदो म्हणून तूं हें करता. हांवें म्हजो केसो फायदो काडलो म्हाका एक पॉयंट दाखय आनी हांव ओपन चॅलेंज करता आनी पॉलिटिक्स सोडना. आज एक पॉयंट ताणें काडला तो म्हळ्यार तुज्या फुटबॉल क्लबाक मेळिल्ले पयशांचो. मुगे तो म्हणटा गव्हर्नमेंटान आउट ऑफ द वे वचून तुज्या क्लबाक हेल्प केला म्हणून चर्चील सपोर्ट करता. तुमगेलें हें विकनेस तेजे भाशेन तो एकलो एल्वीस काडलो विकनेस. हय. ताका तकली आसोन तांकां हें ना, तकली आसोन बुरूतपण करता ते. प्रॉब्लेम एक्स चीफ मिनिस्टर पारेकर हय. तेणें कितें केलें, गोवा एक स्टेटीक आपल्या एक गेम फुटबॉल म्हूण दिली, डिक्लेअर केलें. आनी तेणें एक स्कीम केली, ज्यो आय लीग पळय आहा, आय लीग हय. फुटबॉल आहा ते पळय आय लीग कोण वयता तांकां एक स्कीम केली 3 करोड दिवपाचे. हांवें मुगेले चेचलबाज आहा म्हणटकूच हांवें मुगेले तेन्ना तयार केली आनी हांवें घेतले पयशे. आतां हाल्या हांव ना, देंपो येता ताका मेळटले, साळुंगार येता ताका मेळटले, कोणें ताका मेळटले. पूण ही स्कीम म्हाका कोणें प्रमोदान आपल्या गेले पयशे कांय दिले ना. प्रमोदाक पयशे हांव हान ना हिंगा. पण म्हाका एक गजाल प्रमोद सांग. पळय ते म्हणटा म्हणटा- प्रमोद पळय म्हणटा CM ते तेगेलो म्हणटा कायदो स्कीम आहा ती दिवपाची. तेणें कोणा म्हाका उपकार केलो ना तेणें प्लीज. म्हाका तेणें उपकार केलो ना कसलोच. ते हांव तिका उपकार ते म्हणटा ते कितें? दिले म्हण तूं सॉफ्ट जाला. ते हांव केन्ना हांव पयलोसो तो जाल तेरूच हांवें सांगलें मरे.
द बेस्ट जाल मगो जाल तर सांगितलं मरे द बेस्ट जाल मग एक पयलेच पार्ट मायनर कॉमेडीचो जेन्ना एक बारीक समाजाचो मायनर बारीक समाजाचो हें जाता चिप्स जाता तेणें म्हणटा चलोवचें गोंया कित्याक ताका सजमता ताका विजन आहा ताका विजन बेस्ट म्हज्यान म्हणून आतां जेन्ना पारीकाराक विजन म्हणटाले तुमी तेज्यान बरें तेगेलें आहा जाल्यार हांव कितें सांगता तुका हय सर हांव आतां GFAचो प्रेजिडेंट आहा गोवा फुटबॉल एसोसिएशन म्हणल्यार कितें अबावट 184 क्लब आहा पारीकार सरकार आसतना ताणें GFDC केली सेपरेट हय आनी GFDC ताणें पयशे दिले कितले 5 करोड 6 करोड कितें जालें आय डोंट नो वॉट एवर इट इज पूण गोवा फुटबॉल एसोसिएशन पळय आहा एलवीस म्हणटा तेंचे बरोबर वचपाक तयार नासलो हांव जेन्ना हांव पळय हें जाला तेन्ना हांव गेलो प्रमोद दाबरेक बाबा चोय तुका बारीक मनशांचो सगल्या लोकांचो हुस्को आहा फुटबॉलाचो तुका हुस्को आहा फुटबॉल पारीकारान एक स्टेट गेम करून दवरल्या जाल्यार आमकां गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक कांयच ना आमचे कडेन सो आमकां एक हें कर आमकां थोडे पयशे दी आमी 5 करोड मागले तेन्ना पण ताणें सांगलें पयलीं आपण 1 करोड दिता आनी मागीर कितें दिवपा जाता तें आमी चोयत म्हणून सो ताणें घातल्यार ही स्कीम ना स्कीम केलो ना आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्कीम केल्या आनी स्किमीचेर 2 करोड घातल्या गोवा फुटबॉल एसोसिएशनान दिवपाक म्हाका तें आनी ते आजून दिल ना 1 करोड दितलो आनी 1 करोड मागीर दिता म्हळ्यार पूण स्कीम जें कितें आसता एक फुटबॉल जर रोज जातलो आज फुटबॉल आमी आज तर इंडिये फुटबॉल आयक ना तो फक्त फुटबॉल या एकाच हाजेर तुगे प्रमोद ना सावंत बेस्ट म्हणटा मुगेलो विजना म्हणटा मुगे हांव तुवें फुटबॉला काळ म्हणटा फुटबॉलाच सांगता हांव फुटबॉल ताणी आयक काडला आयक तूं फुटबॉला ताणें काड म्हूण हय. तुका फुटबॉलाची आन्सर दिता हांव त्या म्हणल्यार चर्चिल ना. फुटबॉल म्हळ्यार की चर्चिल तुका इमोशनल तुका जाता हांव एक कितें सांगता तुवें फुटबॉला काल मात फुटबॉला सांगता हय आतां दुसऱ्या वाटेन सांगता तुका हय फुटबॉल तूं आतां दुसरें येता तें कितें केलें तें हय म्हगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी लोकांक उतर दिलो आहा काम करपाक म्हाका खंयचो गोवोरमेंट आसूं म्हगेलें झगडोन काम करपाचें मुगेल कॉन्स्टिट्युएन्सीक पळय हांवें कितलें काम केलां हांव पोरां प्रेस दितलो पोरां आख्खो पेपर हाडून दाखयलो कितलें केलें तें मुगेलें हे प्रमोद जावं वो पारीकार जावं खंयचो सरकार जावं म्हाका काम जाय हांव झगडपी हांव म्हज्या फायद्या कांय केलें ना कोणाचें कांय आनी म्हज्या फायद्या म्हाका कितें केलें म्हूण दाखोवचें कोणें हांव मुगेलो फायदो काडपा मनीस न्हू हांव लोकांगे चोवपी सो फुटबॉलाक लागून चर्चिल इमोशनल हे जाल्ना पळय उलयताय फुटबॉलाक लागून चर्चिल इमोशनल जाल्ना हे पळय उलयताय हे मेमगे हायद केला हे व्हडले पोर्टफोलियो गेले आपआपलें एक काम केलें आनी जेन्ना हांकां थिंगा बसयले तेन्ना हे रडा ओके आतां हांकां म्हणटा आमी ताका हांकाक एक नांव दिवया त्या हांकाचें नांव विजय हांव तुका आयक म्हाका हांव कोणाक घेता नांव तें तूं घे हांव घेना तूं मागीर उलोवया न्ही आमी. मुजेर हांकां अख्खी जगाक खबर आहा हांकां म्हळ्यार कोण ते. मुजेर कोण तूं नांव घेना हांव नांव घेना हांव फायदो मुजेर कितें? पळ कितें उलयलां तेजें हांव सांगता हय. क्लियर बरें आतां एक गजाल प्रश्न जो येता तो म्हळ्यार विजयान आज एक गजाल फुटबॉलाची काडली दुसरी गजाल काडली फुटबॉलाक तुका क्लियर केल्या दुसरी आनी गजाल क्लियर केल्या आनी कोणे क्लियर करता तुका दुसरी गजालची येवया दुसरी गजाल आसा ती तुगेली बायपासाची आणीक ताजें म्हणणें की जेन्ना मुख्यमंत्री असेंब्ली भितर एश्युरन्स दिता की तुगेलो बायपास करतना स्टिल्स घालून करचो पडटलो आनी मागीर म्हणटा की तें शक्य जावचें ना म्हणून कशी तरी अशी जेन्ना आनी तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागपी गजाल म्हाका एक्सप्रेस चर्चिल ताका बरो कसो म्हणटा काय म्हणटा म्हाका म्हगेलें एक्सपिरियन्स आनी म्हगेलें हांव उतराची फील जावपी मनीस न्हू हांवें तूं सांगत तेणें हय 2 पाटी आमी पारीकारा वयलो इन्स्पेक्शनाक पारीकारान सांगलें हिंगा आपल्याचेर स्टील दिवपा जायना क्लियर हिंगा आमी बॉक्स हें करून दाखयता बॉक्स दाखयलें तेणें अमके बॉक्स हें करून दिता म्हणून स्टील दिता म्हणला तेणें उपरांत ताका हांवें हारेबांदा वयलो थिंगा हारेबांदा वयलो थिंगा काल्ले प्रॉपर्टी आहा थिंगा तेणें येदो असो हें पीस हिंगा स्टील करपाक जाता जाल्यार आपूण ट्राय करतलो उतर तेका आतां स्टील जाल्यार हांव एकदम हॅपी हय स्टील दिल्यार हांव हॅपी कित्याक हांव चोय मुगे कितें सांगता तो म्हणटा असेंब्ली एश्युरन्स म्हणटा म्हाका एसेंब्ली म्हाका एश्युरन्स म्हाका एसेंब्ली एश्युरन्स जाल्यार म्हाका तूं आनी दाखय कोण दिलें तें कोण दाखय म्हाका तरी खबर ना फुडें हांव वचना जाय दीस एश्युरन्स पडटा दिल्या दिसा हांव वचना जाय पूण हांव म्हाकाय जाय स्टील जाता जाल्यार हांव एकदम हॅपी
पण जेन्ना हांव गेलां सेंट्रलाक, हांव इस्टिलाक लागून हांव गेलां, हांव केन्ना कोणाक पेपरां बी घायना, हांव घाटकारी मेळ्ळां. घाटकारीन म्हाका सांगलां की इस्टील आपल्याच्यान तुमकां दिवपाक जायना, आपल्याक आनी पयशे ना. पूण हांवें ताका तेन्ना सांगलां जें उदक खंयच्यान वयतलें ती वेवस्था करपा जाय. ती उदकाची वेवस्था पयलीं कर. हय. कित्याक हांव थिंगा एक्सपिरियन्स हांव त्या रिवरांत नुस्त्या धरपी ल्हान आसतना 14 वर्सां पासून आयज तो रिवर पळय इतलो वयर आसलो, तो आज अस्त जाला बसला सगळो आनी उदक वचना. उदका पयलीं धांव दिवपा जाय, दोयरां व्हरपा जाय उदक, तें इम्पोर्टंट आहा. आनी मागीर ती पडटली इस्टील. आय एम हॅपी. बट तुज्या एक गजाल सांग, तूं आतां तांकां म्हणटा की हांणी व्हडले पोर्टफोलियो घेतले 2.5 वर्सांक आनी कांय केलें ना, 2.5 वर्सां उपरांत हांवें कांय केलें ना म्हणलां, ते हॅपी आसलें म्हणून. हॅप्पी आशिल्ले. हय. मागीर वॉट इज युअर एक्सप्लेनेशन? आतां कितें जालें तांगेलें अशें? हांव तें समजना न्हू, म्हाका समजी कांय मेळना न्हू आतां कितें जालें तें. आमी चोय तुजें एक्सप्लेनेशन कितें? म्हगे 2.5 वर्सांत तें अशें कित्याक जालें? तेंच हांव म्हणटा न्हू, कित्याक लागून बेश्टें बोवाळ मारप. पयशे ना तें खबर आहा, पारीकार आसतना पयशे आसना, पारीकार लोन काडून चलयतालो गव्हर्मेंट. ते आसतना पयशे आहले सांग मरे, ते आसतना पयशे आहले तोय लोन काडटालो. लोन काडले न्हू. सामकें. सो म्हाका कित्याक लागून बोवाळ मारता तेन्ना. आतां तोय लोन काडा, आतां तोय लोन काडा. कित्याक पयशे ना, तुगे मायनींग बंद. हिना आतां टुरिजमूय सारको जाला, टुरिजमूय बंद जावपाचें आहा. सो पयशे येतले कितें मरे स्टेटीक? पयशे वाडपाचे, ते बडसान वाडपाचे न्ही. मागीर कित्याक लागून दिसता तुका की तुका इतली ते सारकी बोवाळ मारता ते तुका सांगता न्हू. हे बारीक समाजाक कोण सीएम जालो न्हू, तेंच्यांनी हें चलोवप न्हू, मोठमोठ्या मनशान चलोवपाचें. येदो व्हडले एंगल दिता ताका आतां. सारकें. 2.5 वर्सां उपरांत येदो व्हडले एंगल दिता. हांव तुका सांगता न्हू रे, नाजाल्यार कित्याक बोवाळ रे बिश्ती? कित्याक लागून बोवाळ ती? कित्याक तूं समजा उलयता ते भाशेन तेका कांय समना. तो फक्त बारीक समाजाचो म्हणून नसाय म्हणटा तूं? तो शिकलो न्हू रे, तो शिकलो न्हू. ना पण तो बारीक ना रे, समाजाचो म्हणून नसाय तो म्हणटा शिकलो ना, तेका कांय समना, तेका एडमिनिस्ट्रेशन समना. इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक सारको हें घेवपी तो, डिसिजन घेवपी तो. हांव सांगता. एक प्रॉब्लेम आसा हांगा. एकच प्रॉब्लेम कितें की कितें जरी जालें तरी चर्चिल आलेमा हो एनसीपीचो आमदार. एनसीपी अजून हांव एनसीपी आमदार. येतात न्ही, तूं एनसीपीचो आमदार. हय. आनी तुमच्या पक्षान जे महाराष्ट्राक जर जें केलें न्ही, तुमी सामकी थंय बीजेपीक धाडायल्या आनी तूं हांगा तांकां सारको तें आमी लिडरान केलां. कितें तूं हांगा केलां सारकी तांगे अपुरबाय करता. हांव कोणाच्या ते धाडायतात, तूं अपुरबाय करता. हांवें तुका सांगलां हांव बीजेपी अपुरबाय कोना. बीजेपीच्या सीएमाचे करता. हांव तुका सदां म्हणजे पॉलिटिक्स म्हणटा एज अ पर्सन. तरी पण ते पार्टीचो अरे पार्टीचो चोय आयक. तो बेश्टोच आतां person हांव न्ही तो. चोय हांव आख्खे सदां म्हगे काळजान वतसपणां हांव सदां काँग्रेस. आनी म्हाका काँग्रेसीन भायर दवरलो. काँग्रेसीन म्हाका त्रास केले. म्हाका काँग्रेसचे ऑब्जर्वरान हेणें जनरल सेक्रेटरी सांगलें म्हाका, तूं एनसीपी वचनाका. कोण तो दिग्विजय, तूं जालो हितूं वच गोवा पार्टी खंयची JFDC कितें गोवा फोर्ट पार्टींत. आमी गोवा फोर्ट पार्टी म्हाका वच म्हणटा तूं. ती पार्टी केन्ना आमच्यालें हांवें म्हळ्यार 2 पार्टी केले. तुका दिग्विजय सिंगान सांगिल्लें गोवा फॉरवर्ड वच म्हणून. विचार आपय दिग्विजय केन्ना नाजाल्यार दोतोर आपय, दोतोर आतां आहा तो कोण आमगेलो हो कोण तो वची आतां आहा तो तेंगेलो ऑब्जर्वर आहा तो कोण तो चेल्लाकुमार इज आपय. आनी म्हाका विटनेस का? इज विटनेस. हांवें तेन्ना ताका सांगिल्लें तूं म्हाका खंयच पण तूं एनसीपी वचनाका. हांव वयता एनसीपीन. आनी हांव तेका एनसीपी गेलां. चेल्लाक हो आमगेलो दिग्विजय रातचो येयला तो जर्मन म्हणटा घेवन हे पिंडुगे घरा कडेन म्हाका उडोवपाक सगळें एकठांय करून. पण चेचल बाब म्हाका एक गजाल म्हाका एक गजाल सांग. थंय तुमी धाडायतात, हांगा तूं अपुरबाय करता. हे मुखार कशें वचपाचें? हांव कोणाची अपुरबाय कोना. हांव अपुरबाय कोना कोणाची. हांव सांगता जो मनीस काम करता बरो आसतलो. तो बरो काम जुळटले कशें तुमगे आसतलें? जुळटले कशें गोंय आनी महाराष्ट्र? कितें जातलें? तांगे पॉलिसी थंय अशी, तुगे पॉलिसी हांगा अशी, कशें जातलें? हांवें मुगे पॉलिसी हांवें बीजेपी बरो आहा केन्ना म्हणना. हांवें म्हणलां हो एक पयलेच फावटी जायत वर्सांनी हो सीएम जाला
बारीक तेजी समाजाचो बाब पळय ताका चलोव दी मरे लेट अस बी टेक्निकल या हांव टेक्निकल कित्याक म्हणटा कारण अल्टिमेटली तुकाय खबर आहा तुवें सरकार घडयल्यात तुवें सरकार हांवें उडयल्यात चड उडयले हय तेच म्हणटा तर तुका यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स येस 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 अशी परिस्थिती टेक्निकॅलिटीज कितली इम्पॉर्टंट तो खबर आहा म्हाका टेक्निकल तूं जेन्ना letter of support दिता. जेन्ना म्हाका आज पासून महाराष्ट्र गव्हर्मेंट जाला आज पासून म्हाका म्हगेले पार्टीचे जो पळय अध्यक्ष आहा शरद पवार कांय सांगिल्लें ना अजून म्हाका कांय कळयलें ना की गोंयांत घाटमाळ कोताय म्हाका कांय सांगिल्लें ना सांगलें आयकतलो अरे म्हाका सांग दी तरी न्हय रे तें आयकोतो लागोच ताजें मागीर पळया मरे मागीर पळया मरे समजा ताणें सांगलें महाराष्ट्राक जी आमची पॉलिसी तीच गोंयाक पॉलिसी आयकतलो हांव चोय तुका हांव एक सांगू हय गोंयांत शिवसेना पॉलिसी हांव एक्सेप्ट करपी न्हू एनसीपी पॉलिसी म्हणटा हांव ना ना हांव तुका शिवसेनेचे मागीर येवया आमी ते हांव कितें म्हणटा फाल्यां तरी गोंयांत शिवसेना हाडटा हांव ना शिवसेना हांव वचपा ना एनसी बराबर क्लियर मुगेलें हांव एनसी बरोबर वचपा ना शिवसेना आयली ना तें तरी एनसीपी बरोबर ना तरी ते शिवसेना हाडूंक सोदता आनी आमची तरी एनसीपी तरी आतां हिंगा हांव ना हांव भायर सरतलो म्हाका पडलो व्हेरी क्लियर क्लियर पण तेजे म्हाका एक गजाल बिकॉज हो जेन्युइन टेक्निकॅलिटीचो मुद्दो की फाल्यां शिवसेना येतली काय ना हाजेर मागीर हय या. हय पण फाल्यां एनसीपीचे जे सेक्युलर गव्हर्मेंट न्हू सेक्युलर गव्हर्मेंट जाता ना येवया ताजेर हय, येवया हय, हय. माय पण हांव टेक्निकॅलिटीचे कितें येता फाल्यां जेन्ना तूं लेटर ऑफ सपोर्ट दिता हय तें लेटर ऑफ सपोर्ट तूं मनशाक दिना तें लेटर ऑफ सपोर्ट तूं पार्टीक दिता ना 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 तो मिस्टेक ना कोता ना मरे. तो मिस्टेक कोता कसली हांवें लेटर अजून दिल ना हय न्ही न्ही दिवची जाल्यार हांव तुका दिल जाल्यार टेक्निकल चालू हांवें करता लेटर अजून दिल ना हय आनी दिल जाल्यार पासून दिला अशें कोन्न तासलो डॉक्टर प्रमोद सामाद तरी जाता चीफ मिनिस्टर जाल्यार मागीर ताका काय येना ना, लेटर ऑफ सपोर्ट टेक्निकली पार्टीक दिवप बाबा, न्ही ते हांवें ते पार्टीक फाटली एपे आमी एक केल्ले ते ओन्ली मनोहर पर्रीकर म्हणून तो एक नवीन ट्रेंड स्टार्ट केल्लो हॅलो हॅलो हांव सांगता हय जेन्ना 20 जाणां 40 जाणां आमदार आसता हय मेजॉरिटी जाली 22 जाणांली तें खंय आसता कोण तुमकां सीएम जाय कोण एकलो न्ही तो पार्टी मागीर Technically letter पार्टीक दितात, हा? Technically मनशाक दिनात. आमी एक टेक्निकली परत गोंयान एक तो फाटली खेपे भयानक ट्रेंड स्टार्ट केल्लो 22 जावन टेक्निकली सांगता हय कोण सीएम जाय तो सो चर्चिलान फाल्यां लेटर दिल्यार सुद्दां चर्चिल ओन्ली इफ प्रमोद सावंत म्हूण दितलो तशेंच दिल्लेंच आनी कांय ना बीजेपी घालचोच ना ना बीजेपी हांव कित्याक बीजेपी आतां तुका सांगपा म्हणल्यार हय 96 वाजपेयी आमगे बरो फ्रेंड थंय वोट गेलो 96 हय मुगेलो 12 जाणां म्हजे बराबर हे आसले खासदार नॉर्थ इस्टाचे तेंगे हांव लिडर तेन्ना वाजपेयी येयलो तेगे मनीस येयले आनी म्हणटाले आपले सपोर्ट कर ते कितें म्हणलें सर कितें करपाचें म्हणजे आमकां हें कोताले ते बरें मानताले तेन्ना हांवें इवन आमी एक आयडियार काडली तेन्ना कितें जालें 1 लाखाचे 50% पयशे इनकम टॅक्स काट जाताले सो हांवें तांकां सांगलें आमी एक हेज बरया कोण चिदंबरम बरया आनी ताका सांगया जेन्ना भायले पयशे तूं हाडूंक वता न्हू कोणाक हे पयशे आहाय ते भायले पयशे मेळपाना स्विस बँकान केन्ना मेळपाना सो एक काम कर पयशे ऑटोमॅटीक येतले गोंयांत 1 लाखाचेर 10 हें कर कित्याक लोकांक हाड मानी ते 1 लाखाचेर 10% इंट्रस्ट हें धर इनकम टॅक्स धर पयशे म्हळ्यार ऑटोमॅटीक येतले म्हणजे नॉट बॅड आयडिया तेन्ना ताणें स्लॅब केलो 30,000 50 जालो 30,000 गेला तेन्ना हांव आसतना आमी भारतान गेले बरी हांवें केन्ना पेपरार बी म्हाका पेपरार बी घालपा नाका हांवें कितें केलें तें हांव सांगता तुका सो तेन्ना मागीर म्हणलो म्हाका वाजपाय येयलो म्हणलो पूण हांव ना हांव गोंय येयलो हांव एकलो वचना गोंय येयलो म्हाका ते प्लेन घेवन येयले व्हरपाक गोंया हांवें सांगलें ना तूं म्हाका गांव दिल्या पासून हांव ना हांव बीजेपी बरो ना हाडले सन आमी पारीकारा सपोर्ट करपाक लागले हांव आमची संपलेली विक्टोरिया हय बाबूश मोन्सरात हय तुगेलो रेजिनाल्ड आमी गेले तेन्ना सपोर्ट करपाक गेले आमी सपोर्ट करपाक गेल्यार एडवानीन आमकां भितर आपोवन दिले एडवानीन ताका तापयलो पारीकाराक तूं कित्याक सीएम जावपा सोदता बीजेपी सीएम चर्चिला कर आमी सर म्हाका बीजेपी सरकार नाका विचार आसलो तेंको विचार सो हांव बीजेपी जॉयन जावपाक शकना बीजेपी सपोर्टूय दिवचो ना हांव भायर रावन सपोर्ट करून सांगलें तुका जाता ओन्ली इफ प्रमोद सावंत हिंगा आतां प्रमोद सावंत हय. तेन्ना आमी एकाक गेल्ले सपोर्ट करपाक हय कोणाको पारीकाराक पारीकाराक, support करपाक. हांव गेल्लो रेजिनाल्ड गेल्लो बाबूश गेल्लो विक्टोरिया गेल्ली तुका खबर आसतली हय सो तेन्ना पासून मागीर आमगेलो म्हाका मनीस मेवलो दास मनीस येयलो तेणें सांगलें सुनेगांनी आपयलो हांव पळयलो परत गेलो तुका सांगता हांव पूण प्रॉब्लेम
आज हांवें पड सपोर्ट करता आनी कोतलो फकत तो मनीस म्हण तो हाल चेंज जाला हांवूय या बरोबर. म्हाका एक गजाल सांगात, महाराष्ट्राक आतां हे सगळे महाआघाडी जाल्या. हय आतां इमॅजिन, कारण शिवसेनेचो हांगा आमदार सुद्दां ना, शिवसेनेचे हांगा ऑर्गनायझेशनूय ना, ना ते सगळे बिल्ड जाता आनी हें जाता म्हळ्यार खूब टायम वतलो. पण ज्या दोन पार्टींनी गोंया भितर हाचे पयलीं अलायन्सा भितर काम केलां आनी ज्या अलायन्स गव्हर्मेंटा भितर यू आर काँग्रेस मिनिस्टर, ते म्हळ्यार काँग्रेस आनी एनसीपी. आं ते अलायन्स ऑलरेडी इंटॅक्ट आसा. हय दिल्ली चोय महाराष्ट्राकय ट्रिपल अलायन्स जाली. चोय अशे परिस्थिती भितर फाल्यां जर काय चर्चिला काँग्रेस एनसीपी अलायन्स जाली, चर्चिलाचो स्टँड कितें? हेजे हांव सांगता आयक मात प्रमाणे ते प्रमाणे मात्या कुरपणे हय आयकल ते हय महाराष्ट्रान एलायन्स आहा आनी खंय एलायन्स आहा थोडे कडेन एलायन्स ना थोडे कडेन तेच जाता. गोंयाक जावची काय ना परत. ते मागीर चोया मरे आमी लिडरान सांगते मरे कितें जाता तें तुका सांगेल मरे तें जाता चोया मरे तें जाता तें बरें. थोडा आतां कित्याक बॉब मारपा ती काँग्रेस आनी एनसीपी ही एक गजाल जाली. कारण हाचे पयलीं तुमी अलायन्सा भितर आशिल्ले, कांय कडेन तुमी घेवन अलायन्सा मरे भितर घेवन मरे ना, ते लास्ट नाक म्हणले मरे इलेक्शनाचे, आमकां ते लास्ट हय इलेक्शनाचे. मात तो दिग्विजय जावन मागीर आतां म्हाका सांग, हय गोवा फॉरवर्ड, गोवा फॉरवर्ड, हांव नांव घेवन कित्याक उलयतां, कारण सगळे गोंयकारांक खबर आहा कितें तें. गोवा फोडू गोवा फॉरवर्ड आनी एनसीपी आनी काँग्रेस ते ही अलायन्स बी जावची अशी चर्चिलाक पार्टी दिसता. सिंबल कितें जाण तूं हय पार्टी सिंबल कितें नाल न्ही. नाल हय एक तरी कोवात रोयतलो न्हू माड जावपाक कितले वर्स वचपा जाय माड जालो की ना बंड येवपा जाय बंडी धरपा जाय हय बंडी धरले जाल्यार एक नाल जातलो खूब टायम आहा तेका ती पार्टी मुगो कांय उलयना तूं हे दिसांनी नाल्ल जावचे पयलीं खेती येवन खातात. केती येवन न्हू आनी हॉर्मलनान हान काबार गेली ती पार्टी. तूं कितें म्हणटा, गोवा फॉरवर्डा बरोबर एनसीपीन अलायन्स करची न्ही? हांव ना तेम केल्या हाजे बरोबर तर माय वोट शिवसेनेन केल्यार तूं ना, गोवा फॉरवर्डा बरोबरय केल्यार हांव तूं ना ना. हांव ना हांव काँग्रेसी बरा केल्या यू आर व्हेरी क्लियर. यस पण गोवा फॉरवर्डा बरोबर ना हांव ना क्लियर शिवसेने बरोबर तूं शिवसेना आनी गोवा फॉरवर्डाक एकाच तागडी घालता. हांव तागडी कोणाक हय. जायना हिंगा शिवसेना मानना लोक हय प्लीज आनी गोवा फॉरवर्डाक तें कोडो तुका ते पाटी कितें मानता ते ते खंयच्या स्टेजीचेर आहा सद्या? तेंगे ते जाणाय न्हू हांव कितें सांगता कवतो रोयलो. तुगे एनालिसीस कितें, ते खंयच्या स्टेजीचेर आहात? मुगेल्या हिस्पान तुका हांवें सांगलां एक तरी माड जातलो हय कितले वर्स वचपा जाय ती वर्स गेली की ना तो माड जालो तेका मागीर येता शेवक येता शेवका बंडी दोताय पोडा पळत रावताय एक धोलो तेन्ना एक नाल जातलो दोन दोल्यार दोन नाल जातले तें जायते पळय तेका ती फकाणां भाकरी न्हू ती ते आर्ग्युमेंट कितें घालतले ते म्हणले पळय आमचे कडेन 3 आमदार आहात. अरे ते चर्चिल एकटो आमदार, ते कितको जालें चर्चिल आमकां शापा सांगता म्हणटाले. मुकोडे पांपात हांवें इकरू आमदार केल्ले आहा ते तूं घेवन बसनाका हांवें इकरू आमदार केले एकल्यान हांवें इकरू आमदार केल्या ते पळय दोगांय पयर थिंगा येयल्या ते पळय दोगांय पयर येयल्या ते आमी काँग्रेसी मिस्टेक काँग्रेसीन तेंका दोगांय तिकेट दिल्लो मग ते येयले हे पाडी होती मरे कोणाक येता तेंका पळय मरे किल्ले ते कितें तूं तांकां 3 आमदारां वरतना म्हणटा. तूं चोया मरे किल्ले आमदार ते गेले पळय मरे हांव किल्ले आमदार ते कितें चर्चिल हे मरे शापाय म्हणून बळ मारतालो तो चर्चिल शापाय आजून बरो आहा कितू वता जिकल तो खबर शापाई आनी मुगे बाणाले वचून ताणें घेवपा नाका मुगे बाणकार म्हाका व्हरता हांव कितें तो आनी हांव सांगतलो पर प्रेस पर हाल न्हू पर प्रेस न्हू हांवें किल्लो डेव्हलपमेंट केलो तो डेव्हलपमेंटाचो व्हायट पेपर काडटा. हय सारकाड हांव कितें केलो तो म्हणटा कितें केलें काय म्हणटात न्हू तो आयजो तिका हांव दाखयत म्हणटा कितें केलें तें. एक गजाल जितलो इम्पॉर्टंट आहा, तूं कितें म्हणटा, शिवसेने बरोबर अलायन्स नो चर्चिल, हय गोवा फॉरवर्डा बरोबर अलायन्स नो चर्चिल. वी आर व्हेरी क्लियर. एनसीपी आनी काँग्रेस एलायन्स जाता आयल बी देर नाल्यार कितें ना मागीर पळया कितें जाता तें म्हाका खूब टायम आहा तेका खूब टायम आहा तेका तूं म्हणटा बट यू आर व्हेरी क्लियर. व्हेरी क्लियर एनसीपी आनी तरी काँग्रेस तरी एलायन्स जाता आयल बी देर. बरें, कारण प्रश्न एक येता महाआघाडी म्हणटकीर महाआघाडी कित्याक जाली, कारण ताजे फाटल्यान एक बेजीक तांगेलो इंटेन्शन आशिल्लें की बीजेपीक सत्ते पासून पयस दवरप, बरोबर. आनी एक अशें दिसता ते आमगे लिडर जाणाय न्हू म्हाका खबर ना तिका ना पण तें कितें चेजलो अशें करना तुका आनी खबर ना म्हणा. बट एक गजाल दिसता की सगळी ओपोजिशन पार्टी जर एकठांय आयल्यो जाल्यार बीजेपीक फायट दिवपाक शकता म्हण. आतां फाल्यां
जर ह्याच विचारान गोंया भितर जर कितें जाता जाल्यार चर्चिल खंय आसतलो. कितें सगळ्यांनी एकठांय येवन बीजेपीक फायट दिवपाची हें जर जाता हें तरी सगळ्यान एकठांय आज BJP गोंयांत कितली आमदारां पळय. सद्या हे ऑडियन्स आतां ऑडियन्स आसा न्हू हय शिवसेना आनी कोण म्हणटा घेवन तरी तें कितें जाता जाय तूं हांव ना हांव हालीं कडेन घरा बसत हांव ताजेर विचारन तुका हांव म्हणटा की बीजेपीक जर टक्कर दिवपा जाय फायट दिवपा जाय जाल्यार फॉर्म्युला कितें सगळ्यांनी मुंगेल- एकठांय येवप काय मुंगेल- फक्त काँग्रेस एनसीपीन एकठांय येवप. काँग्रेस आनी काँग्रेस फॉर्म्युला कितें काँग्रेस आनी एनसीपीन एकठांय जाल्यार हांव आसतलो ना जावं ना न्ही बीजेपीक जर फायट दिवपा जाय वॉट इज द बेस्ट फॉर्म्युला. बेस्ट फॉर्मुला म्हणटा काँग्रेस आनी एनसीपी जाल्यारूच ना जाल्यार कांय ना बाकीच्यांक कुशी दवरपाचें. तें कित्याक कित्याक तें जातलें तेंच तें दिसा अरे जेन्ना तें काय आनी लायक मायंडेड म्हणून उत्तर म्हणूंक जायना लायक मायंड उत्तर जाल्यार इलेक्शन जालें तेन्ना लायक मायंडा भायर येतालें मरे तें कितें येवना तें मागीर तुगे हांव जालें ना म्हणटा तूं म्हाका लायक मायंड म्हणून येता. अरे हांव रायल मरे तुमकां जाग्यार विचार मरे लुजीन फादर तो आहलो प्रेसिडेंट एकवायचा दिगांबराक वयता रे हांव दोग जाण रायल मरे तें बराबर दोग जाण इंडिपेंडंट रायलो 20 जाण जाले आमी एकले हाडाय रोहन हाडपाक गेले ते येयले ना जायना आनी हो तीग जाण ते हाडी गेलो लायक मायंड जाल्यार कित्याक रायलो ना तो मागीर तुका जाय ना लायक मायंडीड सगळ्या एक ना डावट तुका जाय ना लायक मायंडीड तुका परिस्थिती प्रमाणे मायंडेड असू शकना. त्या ते प्रमाणे माथ्या करपा म्हणटा तुका बरें म्हाका लास्ट एक गजाल सांग सगळे जाणां हो प्रश्न विचारतात की ते सुद्दां थंय स्वेरिंगिनाक पावले मुंबय हय चर्चिल आपली पार्टी पावरा येवन कित्याक गेलो नाका म्हणून. म्हाका कोणी कळयलें ना तूं यो मुसेरिंगा अरे तेंगे पार्टी म्हणून केदी ती काँग्रेस एनसी म्हणून आगो संवसार धरतो आमी थिंगा आतां इंग्लंड नासता हांव गेलो म्हणून आमी बिस्ताव उबो रावपाक कित्याक आमी इंग्लंडार वयताय कित्याक उबो रावपाचें म्हाका भायर तांकां पयले तें कोणा पळयलें म्हाका खबर ना ते कित्याक गेले ती म्हाका खबर ना न्हू हांव कितें सांगतलो तूं म्हणटा तुका आपयलें ना म्हणून तूं गेलो ना. आपयल ना गेलो आपयल जाल्यार वचपाक ना अरे कांयच न्हू मुगेलो आपयल जाल्यार आनी हांव हाल बिस्ताक गेलो आनी बिस्तासून जमलेल्या भाशेन बिस्त उबो रावपा जाय हांगा आपयल जाल्यार बाबा हांगा वरान वचपाचें आपयल्या वरान वचपाचें नाल्यार कित्याक रिस्पेद वगडा वचप. तें समज न्हू सो तूं म्हणटा की आमंत्रण नाशिल्लें ना म्हणून गेलो ना फोनूय ताजे फाटल्यान आनी काय पॉलिटिक्स बस गेलो फोन पसून गेलो ना ना त्या खातीर आनी पॉलिटिक्स कांयच ना. ना व्हडलें कांय ना हाल शरपार सांगला म्हणून यू मस्ट कम म्हणून हांव एक गेलो म्हाका आपयलें ना न्हू आपयलें जाल्यार बरें हांव गेलो हाडना शेंपडी धरपा ती लास्ट म्हाका एक गजाल सांग फाल्यां जर तुज्या पार्टीच्या अध्यक्षान तुका जर सांगलें की तुवें कंटिन्युअसली फुडलीं 2 वर्सां बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडपाचें म्हण वेदर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसूं आनी तातूंत तूं उरतलो ताजे कडेन इतली व्हडली मेजॉरिटी आहा फाल्यां जर शरद पवारान सांगलें ना तुवें फुडलीं 2.5 वर्सां फक्त सरकारा आड झगडपाचें म्हण झगडटलो काय ना फायनल लास्ट असेंब्ली तूं आहलो हय तूं इशू काडला तुवें मागीर झगडपा जाय पण मागीर तूं तांकां बरो म्हणटा. हांव तेका बरो कित्याक म्हणटा तेका हांव कित्याक बरो म्हणटा ते तो आयकोता मानून घेता की सांगो ते बरें आतां जेली इश्यू काडो हांवें काडो जेली इश्यू ते हांव भितर म्हाका मान्य सर उडयलो म्हणून भितर उडयलो म्हाका हांवें सांगलें थिंगा ते एकल्या भुरग्याक पुलिशीन बिस्त उडयलो तो भुरगो येयलो म्हजे बरेक आनी थिंगा ड्रग्स चलत म्हूण म्हाका प्रमोदान सांगलें ना आपल्याक ऑफिसर सांगता ना म्हूण हांव म्हणलें चलता सारकें जालें धोले सस्पेंड केले ड्रग्स मेळ्ळो उतराचो मनीस म्हणून. हां चर्चिल बाब प्लेजर टॉकिंग टू यू. देन